नाफ्ता आशिल्ली बोट पोंच्यान फुटून तातूंतलो नाफ्ता दर्यांत व्हांवूं येता हो एमपीटीन कोर्टात केल्लो दावो सरकारान परतून फाफडून उडयलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा ऑल इज वेल। सिंगापूरचे एजन्सीचे टेंडर बुधवार मेरेन निश्चित जातले आनी फुडल्या 15 दिसां भितर नाफ्ता उस्पून काडटले असो हावेसाय ताणें उक्तायला। मुख्यमंत्री सांगता सिंगापूरच्यान आयिल्ली कोटेशनां चड करून मंगळारा सांजे मेरेन निश्चित जातली आनी एकदा ती निश्चित जाले काय रोखडेच 15 दिसां भितर बोटींतलो नाफ्ता काडपाचें काम सुरू जातलें। एमपीटी बराबर मिटिंगो घेत आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें। तो म्हणटा डीजी शिपिंगाचे अधिकारी बोटीचेर नदर दवरून आसात। नाफ्ता टँका विशीं भिवपाची कांयच गरज ना। आमकां जो पर्यंत सेफ्टी सेक्युरिटी म्हणजे जो काडपी आसा ताच्या कडल्यान मेळना तो पर्यंत आमी काडपाची रिस्क घेवना, कारण एट प्रेजेंट जे टँक आसा पळय वीच इज व्हेरी मच सेफ। वी हॅड ऑलरेडी रिटन फॉर द डीजी शिपिंग ऑल्सो एंड फॉर द एमपीटी ऑल्सो। आमी ऑलरेडी कलेक्टराच्या थ्रू तांकां ऑर्डरूय दिल्ले आसा आनी डीजी शिपिंगाक हाजेर बरयल्लें आसा। नाव द डीजी शिपिंग हॅव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दॅट। डीजी शिपिंग इज मॉनिटर। आज सकाळी बी त्यांचे हायर ऑफिसर दोग जाण परत ऑलरेडी दे हॅव कम इन टावन एंड दे आर टेकिंग द होल रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट ऑफ द सेम। टँक लिकेज जाली जाल्यार प्रॉब्लेम जावं शकता, बट एट प्रेजेंटच्या स्टेजीर सुद्दां म्हणजे ती लिकेज जावंक शकना। इट इज इनर्टेड आनी तितूर जो नायट्रोजनचे जितके प्रमाण आसपाक जाय पळय आयचे घडीक सुद्दां आसा, त्या ती मोठी ट्रेजेडी जावपाची शक्यता ना। एक्सपर्ट साल्वेजर्स जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत ते काडपाक शकना, म्हणून तर 2 कोर्स अजूनही ऑन बोर्ड आसातच। आज एक वेळ फायनल जावं शकता तर करून सांजे पर्यंत। हांवें तुका सांगलां म्हणजे आयज कदाचित फायनल जावं शकता आनी आयज जर जालें दॅट प्रोसेस विल टेक अनदर फॉर 10 to 15 days। आल्तीनच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।